शारांतल्या भयानक स्थितीत आशिल्ल्या झाडांची आमदार दाजी साळकर हांणी पळोवणी केली। ती झाडां बेगीनूच बेणची म्हण दाजी साळकरान पालिकेक आदेश दिला। तशेंच शारांत अशा तरेची भिरांकूळ स्थितीत आशिल्ली झाडां पालिकेन रान खात्या बरोबर पळोवणी करून फुडली कारवाय करची असोय आमदारान नगराध्यक्षाक आदेश दिला। आडेक्सको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। आम्ही पयरूय आयिल्ले आनी झाड तुमी पळयलें जाल्यार आज ताका हेंय मेळना। बारीक बारीक खंय तरी हें येयल्ले आतां सकयल तें मुळान सकयल म्हणजे गेलां मुळूच नासतालें कित्याक तें टिल्ट जाला। हो सगळ्यांत बिझियस्ट रोड म्हणटा तसो आनी त्या खातीर हांवें चेअरपर्सनाक सांगलें की इमिडिएटली ताजेर कितें तरी पयलीं ट्रिमींग करपाक लायलां इमिडिएटली म्हणजे एटलीस्ट ताजो लोड काडून हें करया म्हणून। आनी गरज पडले जाल्यार फाल्यां कोणाकूय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें आपोवन तें एकदां सर्टिफाय करून तें काडपाक जाय म्हणून ते काडले म्हणून रोखडेच आमी दुसरेंय लावपाचें हें करतले। आतां तुमी स्वतंत्र पाताळ पळयली तुमी 10 झाडां तरी हांव तुमकां अशीच दाखोवपाक शकता जी केन्नाय कॉलेप्स जावपाक शकता। लास्ट टायम तुमकां याद जातली हांव जेन्ना कॉन्सिलर आशिल्लो तेन्ना इनिशिएटीव घेवन हांवें जी डेंजरस आशिल्ली ती सगळीं आमी कापिल्ली। ह्या झाडांचो प्रॉब्लेम इतलोच की ही झाडां 100 वर्सां ओल्ड झाडां आसा आनी तांकां मुळात ना मुळात ना। तुमकां खबर आसा लापाच्या कडेन एकटो मनीस गळ्याक हें लागून मेल्लो आनी तें एक झाड पडून। सो अशीं असंख्य झाडां आशिल्लीं जी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन ऑफिशियली सर्टिफाय करून म्हणजे ही झाडां मारपाक जाय म्हणून ती आमी मोडिल्ली। त्यात ऑन दॅट बेसीस ओन्ली हांवें चेअरपर्सनाक सांगलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन इमिडिएटली पत्र बरोवन तांकां हेंचें इन्स्पेक्शन टोटल करपाक लाय कित्याक फाल्यां स्वतंत्र पदाचें काम स्टार्ट जातलें। सो टोटल खंय वास्को हांगाच न्ही वास्को भितर कितली डेंजरस आसा कित्याक पावस आमी पळयतात की आतां पावसा बरोबर इतलें वारें आसता की खंयचें झाड केन्ना कॉलेप्स जाय हें सगळ्यांक आमकां भंय सदांच उरिल्लो आसता। त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन हाजेर एक लेटर बरोवन म्हाका दिसता तें कापून उडोवचें आनी हें पयलीं ट्रिमींग फालच्यान इमिडिएटली स्टार्ट करचें अशें हांवें आतां चेअरपर्सन